नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. जीएमसींत मरणां वाडटात कोविडाक लागून काय ऑक्सिजन सप्लाय सारको नाशिल्ल्यान ऑक्सिजन सप्लायांत गॅप आदल्या तेंपा वयली सिस्टम ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. सरकार लॉकडाऊन वाडयना मात 10 मे सकाळी मेरेन निर्बंध चल्ल्यात तशें लागू. गरजेच्या सामानाची दुकानां फार्मसी उक्त्यो. लग्ना मरणांक मर्यादा आयतारा 52 गेले. कोविड कंट्रोल करूंक लॉकडाऊन वाडोवपाचोच पर्याय. कोविड मॅनेजमेंट तज्ञ आनी लष्कराचे टास्क फोर्सा कडेन दियात. सरकाराक जमपाचे ना दिगंबराचो सल्लो. कोविडाची साखळी तोडूंक पार्शल लॉकडाऊनच बरो. उद्देजकांचे जीएसएआयचो चल्ला ताका तेको. हातार पोट आशिल्लें हेंच योग्य. असलो लॉकडाऊन खंय वाडयल्यार चलता. आनी बंगालांत तृणमूलच 200 वयर सीट मात दीदी पडली. सुवेदूचो धपको. बीजेपी 75, दावे काँग्रेस सपाट. आसाम पुडुचेरी बीजेपी. केरळांत दावेस. तमिळनाडूंत डीएमके. जीएमसींत दुयेंती सोंपतात ते कोविडान काय ऑक्सिजन सप्लाय सारको नाशिल्ल्यान हो प्रस्न. प्रुडंटाच्या टिमीन ऑक्सिजन सप्लायाचे सुवातेनी वचून परिस्थिती पळयली. खाली सिलिंडर बदलतात तेन्ना ऑक्सिजन सामको डेंजर लेवला मेरेन देंवता. जीएमसीन अजुनूय आदल्या तेंपा वयली सिस्टम ऑक्सिजन सप्लायांत गॅप उरता. सप्लाय सारको नाशिल्ल्यान मरणां वाडटा म्हूण बोवाळ. ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. आम्ही आता जीएमसीच्या भायर उभ्या जयच्यान ऑक्सिजन फूल जीएमसी सप्लाय जाता. खूप ऑक्सिजन ट्रॉलीज लागल्या. हा प्रॉब्लेम इतलोच आमी नोटीस केलो. आमी मणिपाल पयलें आमी सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलें. त्या दोन्ही हॉस्पिटलांनी आमकां न्यू टॅक्नॉलॉजी पळोवपाक मेळ्ळी. टँक बसयल्ले आहा व्हडलो टँक. तो ऑक्सिजन सहजा सोंपना. जीएमसीचो जो प्रॉब्लेम आहा जीएमसी सिलिंडर लावचे पडटा ते पायपलायनीक आनी सिलिंडर आसल्यान जे सिलिंडर भायरसून येता कंपनीचे ते लावचे पडटा एक करून. आतां इंडियन नवी सिस्टम काडला की ट्रॉलीचेर सिलिंडर आसता आनी ते एका पायपाक कनेक्ट केल्ले आसता आनी ते मागीर पायप ऑक्सिजन सप्लाय करता. आनी सिलिंडर ट्रॉलीचेर आसले खूब ऑक्सिजन सद्या लागता. तशेंच पेशंट ऑक्सिजनाचे कंटिन्युअस ऑक्सिजन सप्लाय दिवचो पडटा. ह्यो सगळ्यो ज्यो शिफ्टिंग ऑफ ट्रॉलीज आसता पळय न्हू ते टायमाक खूबसो प्रॉब्लेम फेस जाता. त्या टायमाक ऑक्सिजन थंय लो जाता. ही पळयात दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांतली ऑक्सिजन सप्लाय सिस्टम. आधुनीक टँकांतल्यान ऑक्सिजन सप्लाय करतात. तरी ऑक्सिजन ड्रॉप जाताच. मात जीएमसी भशेन जीव वचपा इतलो ना. मणिपाल सारकेल्या हॉस्पिटलांनी ही टॅक्नॉलॉजी वापरतात. आता जीएमसीची पद्दत पळयात. कितली वर्सां जाली जीएमसीत हेच पद्दतीन सिलिंडर लावन पायपलायनींतल्यान ऑक्सिजन सप्लाय करतात. ऑक्सिजनाची मागणी वाडिल्ल्यान सध्या अशे 3 ट्रॉलींतल्यान ऑक्सिजन सप्लाय जाता. एका ट्रॉलीचेर 48 सिलिंडर अश्यो 3 ट्रॉली एका वेळार लावच्यो पडटात. आता हांगा पळयात सिलिंडराचे ट्रॉली कश्यो बदलतात. एकाच वेळार 3 ट्रॉली लायल्यारूच सारको ऑक्सिजन सप्लाय जाता. एका ट्रॉलीचेर ऑक्सिजन चलयल्यार अर्द वर. 2 ट्रॉलींचेर चलयल्यार 1.5 ते 2 वरां आनी 3 ट्रॉली लायल्यार 2.5 वरां ऑक्सिजन सप्लाय सारको मेळटा. मात ट्रॉली बदलता तेन्ना एकदम कसो प्रेशर पडटा ते पळयात. आता हो फोटो पळयात. ऑक्सिजन सोंपतकीच ट्रॉली बदलता तेन्ना ऑक्सिजन लेवल 2 ते 1.5 मेरेन देंवता. 2 म्हणजे अलार्मिंग लेवल. आता हो रिकॉर्ड मेंटेन करपी बूक पळयात. सिलिंडर ट्रॉली बदलतना 12-59 वरांचेर 3 लेवलाचेर आशिल्लो ऑक्सिजन 18 वरांचेर 1.5 मेरेन देंवलो. 1.5 लेवल म्हणजे सामको डेंजर लेवल. हे लेवल डेंजरा मेरेन पडटा तेन्ना ऑक्सिजनाचेर आशिल्ल्या दुयेंतींचें कितें? आतां हे जीएमसीचे रेजिडेंट दोतोरांनी डिनाक बरयल्लें पत्र पळयात. कोविड वॉर्डांनी दिल्लो ऑक्सिजन एकदम लो प्रेशराचो आसता अशें दोतोरूच सांगता. डायरेक्ट सिलिंडराचेर ऑक्सिजन घेवपी पेशंटांचो ऑक्सिजन सिलिंडर सोंपतकीच तो बदलपाक 2 ते 3 वरां वा ताचे परसूय चड वेळ लागता. अशा वेळार पेशंटांचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल 60% मेरेन देंवता म्हूण दोतोरांनी डिनाक सांगला. वर्स माहीत जाले कोविडाचे अरिश्ट चल्ला.
ह्या काळात कितलेशेच कोटी मोडून कितल्योशोच गजाली जीएमसीन घेतल्यो. कितलीशींच वर्सां आरोग्य खातें सांबाळपी बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्री विश्वजीत राणेनूय हातूंत लक्ष दिल्लें ना. नवी टॅक्नॉलॉजी आतां मेरेन बसयली जाल्यार ऑक्सिजन सप्लायाचो प्रश्न सुटपाचो, घडये कांय दुयेंती साल्वार जावपाचे. तुमकां भितरले जे सोर्सीस सांगतात ते प्रमाण खुबशे फावटी इवन डॉक्टरांच्या जे प्रेस नोट आसली जाल्यार तेन्ना ऑक्सिजन सप्लायाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून तेंच्यान सांगलेलो. जी टॅक्नॉलॉजिकल हें आहा तेंचे फाटीं उरल्या जीएमसी, त्या लागून जीएमसीन आमकां कितलेशेच डेथ पळोवपाक मेळटा असो ताजो अर्थ जाता. तितूंतल्यान भितरले जे स्टाफ आहा तेंचे कडल्यान फुडें उलयता की एकदम ऑक्सिजन कमी जाल्ल्यान पेशंट मरपाक लागल्यान. सो आमी सद्याची सगळी परिस्थिती पळयले उपरांत इतलें म्हणपाक शकता की जीएमसीचे ज्यो ऑक्सिजनाक लागून ऑक्सिजन सप्लाय नाशिल्ल्यान ज्यो डेथ जाता तांकां कोवीड डेथ म्हणप काय तेंचो सिस्टम सारकी नाशिल्ल्यान घात जाता हेजेर विचार करपाची गरज आसा. शिरीष कुंकळेकार, स्वप्नील तारी वांगडा हांव लोकेश शेखर, स्टुडंट. सोमारच्यान लॉकडावन ना, मात 10 मे सकाळी मेरेन निर्बंध आसात तशें चलतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला. गरजेच्या सामानाची दुकानां, फार्मसी सकाळी 7 ते सांजे 7 मेरेन उक्त्यो. सिने, मॉल, थिएटरां, जिम, स्विमींग पूल बंद. लग्नां 50 जाणांक, मरण 20 जाणांक घेवन करप. कोळंगुटे, काणकोणा कांय पंचायतींनी स्वता लॉकडावन जावन लॉकडावन वाडयलो. आयतारा 52 गेले. आयच्यान लॉकडावन आसचो ना, परंतु गोंयांत वाडलेल्यो केसीस आनी गोंयांत आमी पळयता मृत्यू दर वाडला. ह्या सगळ्याचो विचार करून गोंय सरकारान विचार केला की कोवीड-19 रेस्ट्रिक्शन्स ही स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचें गोंय राज्यान ठरयलां. आनी हे निर्बंध जे आसात हे आमी मुद्दामून इतक्याच खातीर घालता की आमी पळयलां की आमी कितलेशेच पद्दतींत लोकांक सांगून पळयलें, गरज नासतना घरा भायर सरूं नकाच. ही वेळ आयिल्ली आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची. तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य दिलें जाल्यारूच आमी कोवीड-19चेर आमी परत एकदां विजय मेळोवपाक शकतले. आनी ताका लागून हांव तुमच्या लागीं मागतां की आमी कोवीड-19 रेस्ट्रिक्शन्स जे निर्बंध घालता तांचें पालन तुमी सगळ्यांनी करचें ही अपेक्षाय तुमच्या कडेन दवरता. सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटीज बंद उरतल्यो. भितर कॅसिनो, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल ह्यो प्लेसीस बंद आसतल्यो. रिवर क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क बंद आसतले. सिनेमा, जिम, स्पा, मसाज पार्लर, सलून, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट झोन विथ शॉपिंग मॉल्स हे बंद आसतले. स्विमींग पूल, स्कूल, कॉलेजीस, एड्युकेशनल अँड कोचिंग इन्स्टिट्यूट एक्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन हाच्या खातीर बाकीचे वेळ बंद उरतले. रिलिजियस प्लेसीस पब्लिका खातीर बंद आसतले. बाकीचे तेंचे कस्टोडियन आसतल्यो, तेंच्यो पुजा आर्चा ह्यो करपाक काय हरकत ना. विकली मार्केट्स ही बंद आसतली. त्याच बरोबर सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आसतले. तितून सोशियल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकाडमीक अँड कल्चरल फंक्शन्स ही पूर्णता बंद आसतली. हाची चत्राय सगळ्या लोकांनी घेवची. ताच्याच बरोबर लग्न समारंभ हाच्या खातीर 50 लोकांक फक्त डेप्युटी कलेक्टर्स हाच्या कडल्यान परमिशन दिले वयतले. हाच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या सगळ्या जाणांक कसल्योच एक्टिविटी ह्यो एलाव आसच्यो ना. रेस्टॉरंट ही 50% कॅपॅसिटीचेर सकाळी 7 पासून सांजची 7 पर्यंत चालू आसतली. बट तांचे किचन हे होम डिलिव्हरी खातीर कंटिन्युअसली चालू आसपाक शकता. फिश मार्केट, म्युनिसिपल मार्केट, पंचायत मार्केट ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो कोविडांतले सगळे नॉर्म पाळून सकाळी 7 पासून सांजच्यो 7 पर्यंत चालू दवरपाक काय हरकत ना. शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंट हाच्या सकयल येवपी सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो सकाळी 7 पासून सांजच्यो 7 पर्यंत एसेन्शियल गजाली ज्यो आसा तितक्यो सगळ्यो ह्यो चालू आसतल्यो. भितर ग्रॉसरी शॉप आयले, मेडिकल्स आयले, हेल्थ फेसिलिटीज आयले, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आयल्यो, कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी आयल्यो. भितर ATM, पेट्रोल पंप, LPG सिलिंडर्स अशा पद्दतीच्यो विविध एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो. म्हाका दिसता लोकांनी सगळें आमकां सहकार्य करपाक जाय. जे फॅक्टरीज, इंडस्ट्रीज ज्यो आसा ह्यो फाटले फावटी सारक्यो त्यांच्या कॅम्पसांत तांच्यांनी कोविडाचे नॉर्म पाळून चालू दवरपाक कांयच हरकत ना. आमी अशी एक अपील करतात काणकोणच्या बाजारकारांक, शॉप ओनरांक आनी जनतेकय बी. काणकोणच्या शॉप ओनरांक अपील करता की तुमी आनी एक 4 दीस कळ सोदची, 4 दीस काणकोणच्या लोकां खातीर तुमी तुमची दुकानां बंद दवरची. आनी काणकोणच्या जनतेकय आमी अपील करतात की तुमी तुमच्या आरोग्याची काळजी घेवपाक आमची जशी आमकां जशी चिंता आसा तशी तुमकां चिंता आसा. म्हणून तुमी विनाकारण बाजारांत येनायो, विनाकारण गर्दी करनायो
आणि हो ह्या कोरोनाची जी एक श्रंखला आसा चेन आसा ती ब्रेक करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकजुटीन प्रयत्न करया अशें आमची तुमकां अपील आहा काणकोणकारां तर्फे. सध्या गरजेच्यो वस्तू सगळ्या लोकां कडेन 4 दिसां पुरती आसाय तेन्ना हें जें बंद करता जें आमी आमगे फायद्या लागून न्हू जे आमी लोक जगलाय हे लोकांक कितें तरी फायदो जावचो हेचो कित्याक जी चेन तुटची काणकोणाची कोरोनाची जी हें आसा पळय ती चेन तुटची म्हणून आमी हें बंद करपाचो निर्णय घेता हितून आमकां कसलोच फायदो ना. काणकोणचो स्टेप आज काणकोणकारांक घेयला जो बंद करपाचो फुडले लॉकडावन हे अपील तेतून आमदारांक फूल सपोर्ट आसा. आमदारा कडेन उलयला कित्याक काणकोणच्या हिताचो प्रश्न आसो आनी काणकोणच्या हिताचो प्रश्न आसा आमदार प्रत्येक वाटे आसा. पण हांव अपील करता आमच्या काणकोणकार भावांक घडयेक अशे वेळार काही प्रसंग येवं शकता की ग्रोसरी सुद्दां ज्यो नेसेसरी गरजो आहा त्यो गरजो सुद्दां दिवपा खातीर आमी काणकोणकार भाव खंयच्यान ना खंयच्यान तरी ती वेवस्था आमी करपाचो प्रयत्न करुया. आतां पॉझिटिव्ह पेशंट आसोन सुद्दां बाजारात भोंवता कोणा जाप करता कोणा दुकानार वता हें आतां हें चल्लें आसा म्हणून आमी काणकोणकारांक म्हागेली एक हात जोडून विनंती करता तुमी सगळ्यांनी ह्या बंदाक सगळे बरोबर रावचे आनी एक 4 दीस आमी लॉकडावन करया अशें हे लोकांनी ठरोवपाचें. आमी लोकांक कोणाकूच त्रास दिवपाक सोदनात. काणकोणाक प्रॉपर फॅसिलिटी ना की जर एक्टीव कोण जालो आनी जर सिरियस जालो जाल्यार ताका मडगांव जावं बाकी जाग्यान धाडचो पडटा. खरें तांकां काणकोणाक खंय तरी फॅसिलिटी तयार जाली ना आनी हे लोक तुमी व्हायरल जाले पयले आसतले पयलीं फार्मासींतली तो पॉझिटिव्ह जावन सुद्दां तो फार्मासी वचून तो स्वता जावन मेडिसीन घेता. आमी स्वताक लॉकडावन करून घेवपाची गरज आसा. आमी जे प्रिव्हेंटीव मेजर घेवपाक जाय ह्या हातूंत भितर कोरोना महामारी हे आमचे काणकोणकार अत्यंत सतर्क आसात ह्या विशयाचेर. हें दिसता कारण सबंद गोंयभर सुद्दां जर विशय वेगळो जालो जाल्यार काणकोणाक आमी हें ठरयतात हेज्या अर्थान आमकां कळटा की हेजो ग्रिविनेस हेजो इम्पॉर्टन्स लॉकडावनाचो आनी हेजी सिवियरिटी जी आसा पळय ती आमकां सगळ्यांक समजलेली आसा. ज्या पद्दतीन आमी आतां ज्या परिस्थितीन आमी मुखार वता ही परिस्थिती अत्यंत कठीण आसा. आनी हांव तुमकां सांगता की सद्याक आयच्या दिसाक कोणें कितें जरी सांगलें जाल्यार पासून आयच्या दिसाक गव्हर्मेंटाची सगळीं हॉस्पिटलां ही फुल्ल जाल्लीं आसात. एखादो मनीस जर तर सिरियस जालो आनी ताका जर तर हांगच्यान व्हरपाक जर परिस्थिती जाली जाल्यार त्या जाग्याचेर कितेंय कोणें सांगलें जाल्यार पासून थंय ट्रिटमेंट ज्या पद्दतीन जाय अकस्मात जर तर हांगा 10 जाणांक जर प्रॉब्लेम जालो जायत तर अजिबात जावचें ना एडजस्ट करपाक जावचें ना ही परिस्थिती आसा. आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सगळीं फूल आसात त्याच बरोबर प्रायवेट हॉस्पिटल जीं आसा गोंयचीं तीं सगळीं फूल आसात. आमची जे पेडणे जो भाग आसा तो महाराष्ट्राक खूब जवळ आसा. ती एक आरंदा पूल ती गेट आसा, नैबाग गेट आसा, पत्रदेवी मोठी नॅशनल हायवेची गेट आसा. ह्या गेटीचेर सरकारान कडोकट तपासणी पेशंटाची करपाची. सरकार आश्वासनां दिता सांगता पण त्या पद्दतीन थंय गेटीचेर चॅक केले जायना. ते तांकां कितें तरी ते आमिशा दाखोवन परत आमच्या गोंयांत पॉझिटिव्ह पेशंट सोडटा. ह्या फावटी लॉकडावन जाल्ले पण सरकारान तेचेर अशाच पद्दतीचे गोश्टी केल्ले पण काटेकोरपणान नियम पाळले ना. पण हे टायमाक पाळचे कित्याक जो पेडणे महाल आसा तो निगडीक महाराष्ट्राच्या जवळ आसा आनी महाराष्ट्रान भरपूर पेशंट वाडलेले आसा.
कोविड केशी नियंत्रणान हाडपाक लॉकडावन वाडोवप एकूच पर्याय. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो सरकाराक सल्लो. सरकारान कोविड मॅनेजमेंट बिगर सरकारी तज्ञ टास्क फोर्साक दिवचो. तातूंत तज्ञ दोतोर आनी लश्कराक आस्पावीत करचे. सरकाराक जमपाचे ना. 15 जुलय मेरेन खंय दर एक गोंयकाराक वाशिनाचो एक तरी डोस मेळूंक जाय. म्हाका दिसता जे लॉकडावन सोमार पर्यंत आसा ते लॉकडावन आनी वाडोवप हे अत्यंत गरजेचें आसा आनी ओन्ली ऑप्शन आसा अशें हांव मानता. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की तांणी स्वता जावन आपले वेवस्थापनान आपले आस्थापना आपली दुकानां आपलो वेव्हार 8 दिसां खातीर किमान बंद करचो आनी स्ट्रिक्ट लॉकडावन पाळचें व्हॉलंटियरली. कारण अल्टिमेटली प्रत्येकाचें जीवन म्हत्वाचें आसा आनी तुका जर फाल्यां कोण हेल्प करपाक शकना जाल्यार तुजी हेल्प तुवेंच करप हें आज गरजेचें आसा. दुसरें हांव सुरवातेक वचून मागणी करता सरकारा कडेन की तुमी एक टास्क फोर्स करात. ज्या टास्क फोर्सांत सिव्हिल सोसायटीचे एमिनंट पर्सनॅलिटीज एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आसतले आनी त्या भायर आर्मीचेय तज्ञ लोक आसतले जे ह्या कोविडाच्या खातीर जें कितें घेवपाक जाय धोरण आंखपाक जाय तें धोरण आंखपाक सरकाराक मदत करतले. तिसरी गजाल वॅक्सिनेशनाचें ड्रायव्ह हें मोठ्या नेटान जावपाक जाय. फर्स्ट डोस पळया तो सगळ्याक 15 जुलय टार्गेट दवरून सरकारान पूर्ण करचें. ताजे खातीर खंयच राजकारण करचें न्ही. पयर मुख्यमंत्र्यान आपल्या ऑनलायन मिटिंगेंत सांगिल्लें की सगळ्या आमदारांक कॉन्फिडन्साक घेवन आपूण सगळ्या आमदारां कडल्यान सेंटर्स घेवन प्रत्येक सेंटराचेर आमी तें स्टार्ट करया आनी मोबिलायज करून लोकांक हे कोविडाचे डोस हे लसीचे डोस आसात वॅक्सिनेशनाचे हे जाता तितले बेगीन आमी दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. पावस चालू जातकीर कोविडाचें पोझिशन आनी स्ट्रॉंग जावपाक शकता. केसीस आनी वाडपाक शकता. ताजे खातीर आमी तयारी कितें करपाक जाय हाचेरय आतां ताबडतोब विचार जावचो. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 2 फ्लोर वयर आसात. हे फ्लोराचेर वचून बेड्स घालूना दिसता म्हाका. बेडाची थंय शॉर्टेज आहा. सध्या लोक येता ते एक मागणी आसता लोकांक खंय तरी एडमिशन जाय. एक तर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां नाजाल्यार ESI हॉस्पिटल सगळे कडेन बेड फूल आहा आनी ताका लागून हे दोनूय फ्लोराचो उपयोग सरकारान सध्या बेड्स घालून पेशंटा खातीर करचो अशी म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. कोविडाची चेन तोडूंक पार्शल लॉकडावन बरो. सरकारान बरें पावल उखल्ला म्हूण उद्देजकांच्या GSIचो चल्ला ताका तेंको. पार्शल लॉकडावन खंय आनीक कांय दीस वाडूंक जाय. अशा तरेच्या लॉकडावनान हातार पोट आशिल्ल्यांक कास्तीक जायना. मालकांनी तांच्या कामगारांची तात्पुरती वेवस्था करची म्हूण GSIचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार उलयलो. There is not much effect on the common person who is have to earn his daily bread and butter. But at the same time, I would also like to request industries to be more diligent in taking care of their employees. I think it is a responsibility of individual company to see that all their employees, including the contract laborers, are properly taken care of. I would also suggest them that they can do a temporary arrangement for them to stay in their premises or maybe hire a dormitory or some hotel wherein they can keep their workers separately and if they want to continue with their work. It is very difficult for the MSMEs also to sustain in this time because it's not that you do a lockdown for 15 days and then again the people will go around doing the same things and then again we'll end up into the same situation. This is not the way it should work. Now we should learn to live with this virus and overcome it without stopping our operations also. That is what I feel we have to work out some way. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया.
बंगालांत मोदीन ही दिदीचीच सत्ता. गड आयलो मात दिदी पडली. सुवेंदूचो ममतात नंदीग्रामांत 2,000 मतांनी धपको. ममताच्या तृणमुलाचे मोदीशाहीचो अश्वमेध आडावन जबरदस्त जैत 200 वयर सीट काडून बंगालांत तिसरे फावट सत्ता काबीज केली. दावे आनी काँग्रेसीक भुईसपाट करून बीजेपी वयर सरली. बीजेपीचे 3 वयल्यान 75 वयर सीट. আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। না করে কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত। আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন। आसाम आनी पुडुचेरींत बीजेपीची एनडीए. आसामांत परत सत्तेर जाल्यार पुडुचेरींत काँग्रेसीक देंवोवन बीजेपीन दक्षिणेंत सिमोल्लंघन केलें. केरळांत मात आशिल्ली तशी दाव्यांची सत्ता जाल्यार तमिळनाडूंत एनडीएचे AIDMK सत्ते वयल्यान देंवोवन DMK सत्तेर. एकूण 5 राज्यांतल्या वेंचणुकांनी 2 बीजेपीक, काँग्रेस मात वता थंय भुईसपाट. नव्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत लिफ्टीचो बिगाड कोविडाच्या पेशंटांक बरोच बादलो. राती 11 सुमार लिफ्टींत 3 जाण आडकले. पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीन लिफ्टीचे दार फोडून तांकां भायर काडले. ह्या नव्या हॉस्पिटलाक लिफ्ट ऑपरेटर ना. वेळ बरो म्हण दुयेंती साल्वार. शिमित्रेनी अंडरटेकर्स निमाणे विधी वेळार SOP पाळिनात म्हूण लोकांचो बोवाळ. बायणां असलोच एक प्रकार व्हायरल जाला. कॉफीन सारकें सील नाशिल्लें, PPE किट ना, फेस शिल्डूय ना. शिमित्रेनी काम करपी लोकांक फामिलींक रिस्क. अंडरटेकर्स खंय 30,000 रुपया फी घेतात. सरकारान लक्ष घालचें म्हण मागणी. कोविड पिडेक लागून जायते आमचे भाव आनी भयणी संपून गेले. तर ताका लागून आमचे जे अंडरटेकर भाव आहा तांचे कडेन हांव मागता की तांणी आपली जबाबदारी समजून जे PPE किट आसात आनी ज्यो हेर वस्तू आमी वापरूंक जाय ते तांणी वापरून हें काम करचें. आनी जायते फावटी आयकलां की कोविड किट घालनासतना वो PPE किट जाका आमी म्हणटात ते घालनासतना हे आमचे भाव काम करतात. हे जे कार्य करतना सांबाळून करचें आनी आमचे पाद्री भाव आनी जे दुखेस्त फामील आसा आनी जे आमचे शिवतरेन वावर करपी लोक आसा तांचो जीव तांणी रिस्कार घालचो न्हय. Why do they charge a lump sum of rupees 30,000 if they are not going to provide or follow the protocol? For safety purpose, the coffin has to be sealed and all proper measures are to be taken. Do not endanger the lives of the people at the graveyards. Concerned authorities, please make a note of this and act immediately. मांद्रेचो काँग्रेस फुडारी सचिन परब होम आयसोलेशनांत आशिल्ल्या गरजू पेशंटांक फुकट ऑक्सिजन सिलिंडर पावयता. लग्न कार्यांक फोटोग्राफीक गेल्ले कडेन पोलीस पिट्टात म्हण ऑल गोवा फोटोग्राफर्स आनी व्हिडिओग्राफर्स म्हापशां उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. तांकां खंय वेगळी परवानगी जाय. इतले मजगतीं माजोर्डा माय द देवूळ सायबिणीचें फेस्त जालें. गोंयच्यो एक खबरो. आमी मॅसेज एक पावयली की जे होम क्वॉरंटायनचे पेशंट आसात आनी तांकां जर ऑक्सिजन सिलिंडराची गरज पडली जाल्यार आमी तेंच्या पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट पावयतले. आनी त्याच अनुशंगान आमी कालच्यान आमी सुरवात केली. काल एक गॅस ऑक्सिजन सिलिंडर आमी एका गरजवंत कोवीड पेशंटाक आमी पावयलो. आयज 2 ऑक्सिजन सिलिंडर आमी गरजवंत पेशंटाक पावयले. तेन्ना खंय तरी एक वेगळे मनाक समाधान जाता की खंय तरी आमचो उपयोग बऱ्या खातीर ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर जाता. बरें दिसता. आमी हांगासर मेमोरेंडम आमकां दिवपाक येयलो की आमकां तुमी फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर फंक्शनाक वयतात
ते आमकां एवरी टायम ते पुलीस आडयता हें करता तेन्ना फुडें धाडिना आमकां. सो आमकां फुडली कवरेज आमकां चुकता. सो आमकां आमचे कडेन परमिशन म्हणून आमचे कडेन कांयच ना समज. कित्याक ते वेडिंगाक परमिशन दिता पण आमकां फोटोग्राफरांक म्हणून परमिशन ना म्हणून आमी सराक आयज मेळपाक गेले डेप्युटी कलेक्टर सराक की आमकां एक कितें तरी एक लायसन टायप कितें तरी परमिशन ग्रांट करचें सो दॅट आमी ते दाखोवन फुडें वचूंक शकता. So what has happened now is they have come up with their grievance that when they leave from the venue, the police question them and I mean they are asked to halt and all. So they have to they have also told me that when they wind up, it takes them around 40 minutes to wind up because the function has to close at 9 as per our of 144 order. So after 9 they take at least 40 minutes to wind up because they have their equipments and all. So in this regards I will be speaking to the concerned police authorities and ask them to take remedial measures regarding this. खुशालकायेच्या वेळारूच न्हय पूण जेन्ना आमचेर मारेकार दीस येतात. ही कोविड-19 महामारीक लागून आयज कश्टांचे दीस आमच्या जिवितांत उदेल्यात तेन्ना पासून आमी जेजूक चिटकून रावंक आयची परब आनी सायबीन माय आमकां एके भशेन शिकयता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.